आमच्या 5व्या दिसाचो विशय घोराबो भावार्थाच्या उजवाडान भुरग्यांची आकारणी. उगडास आमी करुया. पवित्र स्नाना दिसा जोलटी पेटलेली वात यादनीक पास्कांच्या वाती वरवीं पेटोवन आमच्या हातांत घालता आनी आमकां उगडास करता ही जोलटी दवरात. हाची समजणी कितें? आमचें जिवीत दुसऱ्यांक उजवाडाचें जावंक. आवय बापूय आयज आमकांच उगडास करुया. आमच्या भुरग्यांची आकारणी, द फॉर्मेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, हेच उजवाडान, जेजू क्रिस्ताच्या उजवाडान ताका आमच्या जिवितांत हो उजवाड घेवन आमच्याय भुरग्यांक हेच उजवाडान आमी आकारणी करता. पाद्र आग्नेल हेच उजवाडान वाडलो, भावार्थी रायलो, यादनीक जालो आनी आयज पर्यान होच उजवाड शिंपडायता. ह्या मिसाची इंतेसांवां आपल्या भुरग्याच्या खातीर इंतेसांवां पासत भेटयता मारिया फेर्नांडीस वास्को तावन. कॅन्सर पिडेंतलीं बरी जाल्ल्या खातीर दिनवासूक मीस भेटयता एना गॉन्साल्वीस UK तावन. बरी भलायकी पासत मीस भेटयता आल्फॉन्सो UK तावन. सुरवातीचें गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया. Eklots amco sobi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautism, eklots amco diubar, powitratmia vorbi, shanticha ban pasan, soli ekuts saucha, amka hapon harlia, dekun ami gaita. Eklots amco somi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautism, eklots amco diubar, ekalzat mia vorbi, ekur gorche katir, eka jivanjio, amka apon harlia, ekur ami gaita. Eklots amco somi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautism, eklots amco diubar, sogliank ik bormaso, sogliank ekuts asha, sogliank ekuts shemor, sogliank ekapone, dekun ami gaita. Eklots amco somi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautism, eklots amco diubar, diuamka poita, ja poniank sopna, tosle amce jivi, zaudini rontori, dekun ami gaita. Eklots amco somi, ekuts amco bawar, ekuts amco bautism, eklots amco diubar.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसून तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्यानो सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूं आनी ताच्या 94 पुण्यातीचो दीस समोर उबूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 5व्या दिसाचो विशय गोराबो भावाताच्या उजवाडान भुरग्याची आकारणी. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवंक आमकां नमुनो. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचो गोराबो देवाच्या मोगाचो एक आरसो जावंक आनी आमचीं भुरगीं जेजूच्या मोगान आनी भावातान वाडूं म्हूण मागुया. हे आमचे मागणे देवाक मानपाक आमी ओस्कोत आमी चुकता देवाचे काकुती कुलो मारून देवाचे बक्षणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. Kaklut ko, sumya kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumya kaklut ko, sumya kaklut ko. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्यांचो रोसणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सुख देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळो शिकोर. ही आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी आमेन. हेब्रोवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. तुमकां आपलीं भुरगीं म्हूण देव तुमचे कडेन धीर दिवपाचीं उतरां उलयलो तीं तुमी विसरल्यात. म्हज्या पुता, सोर्वेस्पोर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाती दिता तेन्ना तूं जीव सोडिना काय. कित्याक सोर्वेस्पोर मोग करता ताका कास लायता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका नीट करता. तुमी नीट जावचे खातीर सोंसतात. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वांगयता. बापायचो मार कांय नासलोलो कोणी तरी पूत आसत. दुसऱ्या भुरग्या परी तुमकां ताची कास पडना जाल्यार तुमी ताची काशा भुरगीं न्हय, तुमी अनस बरीं. आमचे काशा बापूय आमकां कास लायतात आनी फावो तो मान आमी ताका दिता. तर आमकां जिवीत मेळपाक आत्म्याच्या बापायक आमी कितलो अदीक मान दिवंक फावना जायत. आमचे काशा बापूय ह्या थोड्या दिसाच्या जिवितांत आपणाक कितें बरें दिसता त्या प्रमाणें आमकां कास लायता. पूण देव
आमकां आपले पवित्रायेन वांटो दिवंक आयती करचे खातीर कितें खरेपणीन फायद्याचें तें पळोवंक आमकां कास लायता. कास पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले कास्ते वरवीं बूध शिकलोली मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां जावंक पावतात. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो सोर्वेस्पराक शेरोणां येता ती सुभागी. परतून म्हणया सोर्वेस्पराक शेरोणां येता ती सुभागी. राष्ट्रां कित्याक चाडवतात, कित्याक ह्यो पोरसां बेश्ट्यो गुणगुणटात कुणकुणटात, प्रितुमेचे राजा उपरासतात, सोर्वेस्पराचेर आनी ताणें मागलोल्याचेर कुंवळ गुडमेल करतात. येयात रे आमचेर गाल्ल्यो सांखळी तोडुया, ताचें जूं मोडून उडोवया. जबाब. सोर्वेस्पराक शेरोणां येता ती सुभागी. स्वर्गार बसून आसा तो तांकां हांसता. सोर्वेस्पर तांची किन्न्यो करता. मागीर रागाबरीत जावन तो तांकां उलयता. ताचो क्रोध पेट्टा आनी ते कामतात. सियोन म्हज्या पयत पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. जबाब. सोर्वेस्पराक शेरोणां येता ती सुभागी. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात. सोर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें भें धरात आनी तरतरून ताका पांयां पडात. जबाब. सोर्वेस्पराक शेरोणां येता ती सुभागी. उद्गार. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak. Soy sorvesporak, soy soy. Jezu tudzie baj rostona. Tudzia babashi amkavo. Jezu północy Bon pontu, tuju tranamka, জীৱনকো, soy sorvesporak, soy soy, soy sorvesporak, soy soy, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशीं हाडटालो. शिसांनी तांकां खोरायेन परतिलें. हें पळोवन जेजू साळवलो आनी ताणें तांकां म्हळें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक दियात. तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज्य मानून घेना तो तांतूं भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेंत घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल स्टानो. लग्नीक जिवीत जावन आसा एका पावणे. देव एका दादल्याक बायलेक विंचून काडटा
आनी एक क्रिस्ती गोराबो घडोवन हाडपाक हें एक आपोवणें कशें तांकां दितात. पूण एक मिशन एक फामिलीक आसता. दॅट इज अ गोल. आनी मिशन म्हणजे एक फामील एक गोराबो जावंक जाय एक रूपकार देवाच्या मोगाचो. Every family has to be a reflection of God's love. हें जावन आसा मिशन एका गोरेब्याचें. आनी देखून आमी म्हणटा एक गोराबो एक फामील जावन आसा शाळा आकारणीची. इट इज अ स्कूल ऑफ फॉर्मेशन. पवित्र सभा म्हणटा इट इज द चर्च इन मिनिएचर. or domestic church, एक धाकटी इगोर्ज. एक फामील जावन आसा एक धाकटी इगोर्ज. आनी धाकटी पवित्र सभा जाल्यार आवय बापूय भुरग्यां बरोबर आपलो भावार्थ देवाचो मोग अनुभवूंक भुरग्यांक गोरेब्यांक संदी मेळपाक जाय. हें जावन आसा एक मिशन एका कुटुंबाचें. आमी म्हणोंक जाता एक फामील जावन आसा एक जमीन. इट इज अ लँड. आनी जमनींत एक भुरगें जावन आसा एक बी हे जमनींत. And every seed that falls and that will grow will depend on the land that it is there. अशें एका बुकार हांवें वाचलें. इंग्लिशीन आसा, इंग्लिशीनूच वाचता. If a child lives with criticism, the child learns to condemn. If a child lives with hostility, the child learns to fight. If a child lives with ridicule, the child learns to be shy. If a child lives with shame, he learns to be guilty. If a child lives with tolerance, he learns to be patient. If a child lives with encouragement, the child learns confidence. If the child lives with praise, the child learns to appreciate. If a child lives with fairness, the child learns justice. If a child lives in security, the child learns to have faith. If a child lives with approval, he learns to be himself or herself. If a child lives with acceptance and friendship, the child learns to find love in the world. हें कोणेकल्यान जाणारान बरयलोलें आसा. आनी देखून कसलो एनवायरमेंट आमी गोरेब्यांत करता ते भाशेन भुरगीं वाडटात. आमी म्हणटा वॅल्यूज वर्च्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट. ते शिकोवपाक जायना वॅल्यूज, पूण ते अनुभवतात. वॅल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट. पयले वाचपान आमी आयकलां आमी सगळीं देवाची भुरगीं. आनी केन्ना केन्ना देव आमचो मोग करता तेन्ना आमी लायनीर येवपाक केन्ना केन्ना तो आमकां कोसाक लायता. रागार कसो न्हय पूण मोगान. आनी तेच भाशेन आमी आयकलां आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जेजू लागीं हाडटात भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण. आयज आमकां नियाळ तोच आमचे गोराबे आमचे फामिल्यो कसलो एनवायरमेंट आमी क्रिएट केल्लो आसा ते भाशेन आमची भुरगीं वाडटात. जेन्ना आमी आयज सगळीं पिलार आयिल्लीं आसा आमचो मॉडल जावन दी पवित्र कुटुंब, द होली फॅमिली, मारिया, जुजे आनी जेजू. तांचो गोराबो कसो जालो. एकामेकाक मान, रेस्पेद, डिसिप्लीन, सायलन्स इन द फॅमिली,
आनी हें सगळें जेजून अनुभवलें आनी जेजू आपले कास्टम्स ट्रेडिशन्स गोरेब्यान शिकलो आनी ते भाशेन तो वाडलो. पाद आगलेल्याचे घोराबो तोच क्रिस्ती बाबार्थान देवाच्या मोगान रीत रोविशेन पाद आगलेलाक आनी दुसऱ्या तांच्या भावांक भयणीक ताणें आवय बापायन तांकां वाडयलीं. आनी देखून हांव म्हणटालो ते भाशेन अ फॅमिली इज अ स्कूल ऑफ फॉर्मेशन. आमी भुरग्यांक आकारणी दिता, सगळे आमी शिकता आमच्या घोराब्यान सावन. आनी आयज तर आमी सगळीं बरे भाशेन वाडल्या जाल्यार आमच्याच आवय बापायक लागून. पाद आग्नेल तर आयज भाग्यवंत जालो जाल्यार आनी दुसरे भाग्यवंत तांच्या फामिलीचेर नियाळ केल्यार हें सगळें घोडोन येता फामिलींत. आनी देखून आयज आमी सगळीं जीं हांगा आयिल्लीं आसा आमच्या घोराब्याचेर नियाळ करपाक. वॉट कायंड ऑफ एनवायरमेंट आय एम क्रिएटींग फॉर माय चायल्ड टू ग्रो. हीच जाणवाय जसो जेजू आपले फामिलींत न्हयच पिरायेन पूण जानवायेन आनी कुरपेन वाडलो, तेच भाशेन आमचीं भुरगीं आमच्या घोराब्यांत न्हयच पिरायेन पूण जाणवायेन आनी कुरपेन वाडपाक हे मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावन आमचे काळजाचे आवंडे आमची मागणी आतां बापा मुखार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पयत सभेच्या फुडाऱ्यां पासून ताणें दर एक फामिलीक जेजू परी मोगान आनी उर्बेन बरी शिकोवन दिवंक आनी अदीक करून आमच्या भुरग्यांक देखीवन नमुने ते जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी कोणत्यो समुदायाची अंतर आनी बेगलोचार करिना जावंक पूण एकाच मनान एक सारकी सगल्यांची सेवा करूंक आनी गांवचें सुदारप करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. गोऱ्याब्यांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्याच्या पवित्र स्नाना दिसा दिल्लें उतर आपल्या भुरग्याक भावतान आनी शिव वर्तमानाच्या मुळ्या पोरमोणें वाडो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जसो मानिवंत आग्नेल सगल्या जाणट्याक मान दितालो तसोच आमच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आनी आपल्या घरच्याक मानान लेखूंक आनी जाणट्या सवे मोग आनी मोयपास दाखोवंक आनी कसलीच अंतर करिनासतना सगल्यांक मान दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. हांगासर मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनाक हाजीर आसलेल्या भावा भयणीक मानिवंत आग्नेलाची मोजतीन एकामेका सवें मोग आनी सहकार दिवंक आनी एकवटी फामील कोशी आपल्या भुरग्यांक भावतान आनी देवाच्या मोगान वाडूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें रात परगोटणेचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बोलान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. थोडोच वेळ ओगीच रावन आमची खासगी मागणी आतां बापा मुखार उबारुया ओगीपणीन.
की आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुबया वरवीं. आमेन. Calvarazzoio, onod Bapa, vedicer poro, atasata, tuzots mogalpu, dobetoita, takayek motta, igros mata, mogal Bapa, doyal nodre, ही बेटोनी मानून तुगे ही बेटोनी मानून तुगे ही तुझी पूजा करचे निमती नमस्कार काकलू दिन वाचतेनी तीच बोली सो रोज नाचनावी बेटोयता देवा भुरगी तुझी मोगाळ बापा दोयाळ नोदरे ही बेटोणी मानून तुगे ही बेटोणी मानून तुगे. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपोतबिदा देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या कालसांनी वाडोवंक आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावोवंक हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं आमची कालसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुर्बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयतावन सोलम घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सोद दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरें गायता. Sorgani sosar bolja tuđa vojbova. O sorgi tuka soj soj, o sorgi tuka soj soj. Sorbe spora će navi je taka soj. O sorgi tuka soj soj, sorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोस्ट मरण सोसूंक बेचे आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता, तितलेच पावपी तूं वैभवा येसो, आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या बंधनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी आयज भक्तीपणेन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिथिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागिबोन झुजे, बागिबोन दोन आनीक सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेधार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजून शिकयलोले मागणे आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगत आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणें आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनान आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसून तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमची जोडटी आनी कास साडिना जावंक पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवंक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुपागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाच्या भावा भयणो जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबें रावंक आनी कुमन्याव घेतले उपरांत तुमच्यान बसूं येता हे भाशेन कुमनें वांटूंक आमकां सोंपें जातलें Moja gayonko, gayonko, Ushakae nella sol, Oje bido gieta, Mozo deu divon Jesu, Ot mia moja gayonko, Ushakae nella sol, Oje bido gieta, Mozo deu divon Jesu, Ukelo mozo odmo, Virungelo giu mozo, Ailo Jesu deu taro, Apur mozo pranzalo, Odmia moja gayonkor, Ushakae nulla sol, Oje bito gieta, Mozo deu divon Jesu, Tanele moje kari, Shitoluka grautale, Suke buincer pollo paus, Kari sale da doshi, Gayonkor,
Moje bito Jieta Mozo Deus Divon Jesus Jesus mozo Deus Tarot Moje bito Jieta Moja hortian triglole Acets caris dodota Ot mia moja gayon kor Usha kahe lasso Moje pito Jieta Mozo Deus Divon Jesus Mozo Deus Divon Jesus येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडी भोरे जेजूक आमी येवन भोवया ताच्या सांगाताक आमी उलोवया इल्लोसो वेळ आमचे दोळे आमी दाखोवया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगोत घेतलां हे संस्कार लोल्लें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें ह्या पसणा वरवीं आमच्या कालसांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणीन तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन बसूया मोगाच्या भवामीन व्हडा भवार्थान हे देव हे पवित्र सुवातेर आमी एकठांय जाल्यो ही दिसाची पयली घडी देवाक भेटूंक मानिमूत आग्नेलाच्या सांत करणा पासत मागूंक आनी आमच्यो गरजो आमचे आवडे दुनिया देवाक उबारूंक ज्या जाग्यार तुमी आयल्यात त्या जाग्यार सुरक्षीत पावूंक आमची मागणी आनी आवडे मानिवोत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या आकांताच्या पिडेच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता तो आमकां पावता आयज पावलिना रॉड्रिगीस नुवेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता हांव जाणटे पिरायेक लागून सोकला पडलेली आनी म्हज्या पांयाचीं दोनूय बोटांचीं हाडां मोडलीं म्हज्यान चलूंक जायना जालें म्हजो पांय सामको दुखूंक लागलो दोतोरान सांगलें ऑपेरेशन करपाक पडटलें म्हूण पूण म्हजे जाणटे पिरायेक लागून म्हाका खुशी नासली ऑपेरेशन करूंक हांवें म्हज्या पुताक सांगलें म्हाका पिलार व्हरात मानिवूत आग्नेल म्हजीं बोटां सारकीं करतलो तो म्हजो दोतोर दर ब्रेस्तारा दीस म्हजो पूत म्हाका पिलार हाडटालो उपरांत लॉकडावन जालें देखून आमच्याच घरा रावून आमी नोवेनाचें मागणें करीत रावलीं अजाप कशें ऑपेरेशन करिनासतना दोनूय बोटां सारकीं जालीं आनी हांव आदले भाशेन चलूंक भोवूंक लागलीं
आनी जायते उपकार देवान म्हाका मानिमूत आग्नेला वरवीं फावो केल्यात. देखून हांव देवाक दिनवासतां आनी मानिमूत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागतां. मोगाच्या भाव भयणो वा आमच्या भयणीचो भावाड तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजांनी जायते आवडे जायत्यो गरजो आमची पिडा घेवन ह्या जाग्यार आमी येयल्या. व्हडा भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिमूत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेमूत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानेमूत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक ओ उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगोणीत काकुतीच्या देवा, उगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी तुज्या पांयां सोरशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणी उगोड पोरगोटणे उद्देशी मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मोगाल बाबा म्हयनो आमी सगळीं पिडेंत कश्टतां, जावं मनाची पिडा, जावं आत्म्याची पिडा, जावं कुडीची पिडा. ही आमची पिडा येदे वेळार देवा मुखार आमी उबारुया. फुडें आमची पिडीवंत भावां भयणां जांकां आमी वळखता ती ह्या जाग्यार ना, तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो अस्कोताय सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत भावां भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटांत सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राज वचुलयताय सासनाच्या सासनां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसून तुमचे सोवे आसूं. सोर पोरबेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जण एकल्याचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Adagner Jesucia Bogda, Tuझे नाव आयस्पोर सोल्डा, निसोत मी गोडी तू जावन आसाय, स्वर्गाच वाटा कोयताय. निसोत मी गोडी तू जावन आसाय, स्वर्गाच वाटा कोयताय. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तू घालताराय. उल्हास आमचे देवा मुखार पोळ्यो तू